परमेश्वर रासवट चलयता. परमेश्वर रासवट चलयता, ताची रास सगळे मोगाचे. स्वर्गीचो आमचो देव आमची फांकयता, सोमेस्तांक लागीं आपयता, आपणाचे भोंवती जमयता. स्वर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता, सोमेस्तांक लागीं आपयता, आपणाचे भोंवती जमयता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. Mass intentions for this morning Mass. Birthday, Thanksgiving and good health Mass for Jason D'Souza, Deodatus Peter Pinto, Assunto Bavekar, Maria Flora Monserrat, and for the souls of Troilan Vaz, Maria Alda Afonso, and Francis Ribeiro. थोडा वेळ शांत राहून आम्ही या लोकांच्या तसंच आमच्या इंदिसा पासत देवा लागीं खालतीकणी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मगाच्या बाबनेनो आज आम्ही जेजूस संस्था भाग्यवंत आलोसिस गोंजागा आची परब कोतां. आलोस जावन आसलो 16व्या शेंकड्याचो इटालियन स्कॉलास्टीक ऑफ नॉवसिस जो फकत 10 म्हयने जेजुईत संस्थेन जियेलो. कित्याक 10 म्हयन्या नंतर ताका दुयेंस आयलें आनी ताका देवान आपयलो आपणाशी. ताचें जिवीत सादें, गिरेस्तकाय पदवी फारीक सोडून तो जेजू संस्थेंत भितर सरलो आनी पवित्रतायेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. आज आमी तेच भाशेन तरणाट्यांक जिवीत नवशिसांक पासत उगडास करून तांचे पासत मागुया. देवान तांचे काळीज मोगान आनी उदारपणान बरोवंक खालतीकायेन तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. आनी मिसा बेडे वांटोवचे आदी आमचे सगळीं पातकां वळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपोतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायटां आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच अंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोबोदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सास्तां जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजी विने बरो म्हणलेलो कोणूच ना. भगवंत आलोयसाची विनंतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजी महिमेंत स्वर्गार आमकां पांटो दी. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. सेनाकेरीबान आसियाराच्या राजान हेजिकियाक आनीक एक फावट निरोपी धाडले. अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजिकियाक अशें सांगात, तुजो देव
जेरुजालेम आसियराच्या राजाच्या हातान पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताजेर तूं पाती येताय. ह्या देवाक तुका फोटोवंक दिवं नाका. सगल्या देसांक आसियराच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणोय. ताजो कसो विध्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिकियान निरोप्याच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरान गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजिकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें: दोलबाराच्या सर्वेस्परा, केरुबियेच्या शिवसनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगल्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवें सोर आनी पृथ्वी रचल्याय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उकोड आनी पोले. सेनेकेरिबांची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगल्या राष्ट्रांचो हाजियाराच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय, पूण मनशांच्या हातांचो वावर, लांकूड आनी फातर. आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा, आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वीवेल्या सगल्या राष्ट्रांक कोलतलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजिकियाक सांगूंक धाडलें: सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनेकेरीब आसियराच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें: सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मस्कऱ्यो कोत्ता. जेरुजालेची धूव तुज्या फाटल्यान तकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटवलेल्यांचो जोमो. दोलबारांचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रेमशायेन हें सगलें कोत्तलो. देखून आसियराच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता: हो ह्या शारान प्रवेश करचो ना. ताजेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. दाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारान तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर. म्हज्याच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसियराच्या मैदानार 1,50,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आसियराचो राजा पळोवन गेलो, घरा गेलो आनी निनिवेन रावलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. जाबाक देव आपलें शार सदांकाळ राखता. म्हणुया: देव आपले शार सदांकाळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो आमच्या देवाच्या शारान. ताका मान फावो कितलो. ताजो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता
आखे पृथ्वीचो आनंद जाबाब देव आपले शार सदांकाळ राखता सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर वर्त्या राजाचें शार हांगा ताज्या निवासां खोटां मदें आपुणूच ताजो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें साबाब देव आपले शार सदांकाळ राखता तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियालता सगल्या मनशां मदें केदें व्हरतें नांव तुजें तशेंच पृथ्वीच्या शिमांक पावल्या किर्ती तुजी नांव रूप तुजें जाबाब देव आपले शार सदांकाळ राखता शिव वर्तमानाक उबी रावया Sorvesporak, soy, soy, Sorvesporak, soy, soy. सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव कोत्ता तो कालोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड Sorvesporak, soy, soy, Sorvesporak, soy, soy. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं माते प्रमाणे जेव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें पवित्र वस्तू काडून सुन्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुखऱ्यांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात कित्याक ती गोडयेक ती पांयां तोळा मोस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्या करतात म्हणटोच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात समूर्थ आनी प्रवादी मुणगे हेंच ओशीर दांडवटल्यान भितर सरात कित्याक गोठानाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुश्कोळ जिवितान पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबनीनो शुभ वर्तमानान जेजू क्रिस्त शिश्यांक तशेंच आम्हा सगल्यांक शिडकावणी दिवन स्वर्गा राज्यांत ओशीर दारवंतल्या रस्त्यान भितर सरूंक सांगता तशेंच जें दुसऱ्यांनी आमकां केल्लें जाय तें आमी करूंक जाय म्हूण सांगता संवसारांत सगळे लोक येस इच्छितात जशे स्कॉलाचे वा कॉलेजचे विद्यार्थी वो जे धंदो करतात ते सगळे आपल्या जिवितांत येस मेळूंक सोदतात पूण हें येस तांकां एक बशीर वो एक थाटीर मेळना तांकां खूब तोकस घेवंक पडटा तांकां खूब सॅक्रिफायस करूंक पडटा म्हणजे तांकां ओशीर दारवंतल्यान भितर सरूंक पडटा रुंद रस्त्यान तशेंच जाका स्वर्गार राज्यांत प्रवेश करपाची खुशी आसा तांकां ओशीर रस्त्यान प्रवेश करूंक पडटलें म्हूण जेजू आमकां सगल्यांक सांगता रुंद रस्त्यान आनी दारवंतल्यान भितर सरतलो मनीस आपल्याक जाय तशें करतलो दुसऱ्यांची कसलीच परवा करचो ना पूण असले रस्ते आनी दारवंटे फकत निसंतोणाक पावयतात थोडो वेळ शांत रावन आमी विचार करुया आज आमी कसले रस्त्यार चलतात ओशीर व रुंद
गीत घेऊया. पेज नंबर 34, C15. देवा उतर आम्ही घेतला. देवा उतर आम्ही घेतला, ताका आम्ही सोबाब दिला. सोबाब जावनी जिविताचो, मोगान केले पेटवणेचो. बापा तुझे उतर मारता, मोगान तुका जिवीत वंदा. बापा तुझे उतर मारता, मोगान तुका जिवीत वंदा. म्हणजे भावनांचे बलिदान देवा बाक मानता तसं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तुझ्या भक्तांचे मोहिमे खातीर हे वाकाणेचे बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचे निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा, स्वर्ग शासनाच्या देवा, स्वर्ग सोत आमी दुख आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. चीर बरोशायेन ताचे मोहिमेंत येण्याक ओतरेकता. तुका आतां देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरीन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचोर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच तुज्या पुतांची जोर. तुज्या पोतपण जाणून हिंदेनी पोतकून मागता. जावन ती आमकां दिवकुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यान सास्ते करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी होचो उंडो आनी कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाळ केले देखून आमी तुका दिन वाचता. निकूड अवस्थेंतल्या आमी समजता. पोते वर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पर आकितेस्तालोले
ते पौसोबतचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडली बापा आनी सोलियानिक वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडोय. पुनर्जन पासून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां दुसऱ्या गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तुमकां मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्त दोग कर म्हूण आनी मागता. अंकवा मदवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भगवान दोर दुतां सूद मारोल्ल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासता सुखांक आमकां वांटो दे. ताणें सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वोंडोन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सोंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोनारा येनेक आमी बोर भाशेन ओथरेकता. तर आमकां तुज्या उदक काकलुतीन सर फळां सुटय आनी सर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनांक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें त्या दोट्टांक मुडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचे दीस काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येताय राजो चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव ओवळी मास रगत म्हाजें शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या खालसांत ते म्हूण हांव मागतां. म्हज्या खालसांतूच आसल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरसलो कोर्सोर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 47 D2 आमी सोगलीं एक. Jesus, obey me. आत्म्यावर बाप्पा मुखार
जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळी ताचो बापूय आमचो भाव, आमी सगळी ताचो आत्मा आमचो प्राण, आमी सगळी आत्मोनीला सोनेकल्या, आमी सगळी ताची देणी वेगवेगळी, आमी सगळी सगळ्यांक रोपणे जेजूचे, प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या भक्तांचो मरणान दीस तांच्या सर्गींच्या जिविताचो जल्मान दीस म्हणून ओळखून आज आमी एक दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमकां भक्ताच्या पावलांनी चलूंक नवी गोठाय तुवें दिल्या. ह्या तुज्या देणांचो दिनवासी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक वेगळी जल्मूंक पावूं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावराक मागणें.
भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा जेवच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाय मोमेन बोरलो आनी संवसारांत तुजे कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमची उतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजी विनंती ते शादी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासून तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. Amen. गीत घेवया. पेज नंबर 89 F9. जेसू तुझें नांवूच पुरो. जेसू तुझे नावच बरो मोचकासक दिवंक संतोष करो तोर कसले दादोसपण बघून तुका देखतोस कसले सुख जाय तोर कसले दादोसपण बघून तुका देखतोस कसले